विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षक वर्गांक मिगेल नमस्कार. नवंबर 2023 जाल्लेल्या CA फायनल परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन तांगेल CA जर्नी बगी उलोवच्याक आमगेल ओट्टू आजी CA सविता शेणै आसात. नमस्कार. नमस्कार. आमगेल स्टुडियोक स्वागत आणि कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. थँक्यू. सो हांगेल एक किरू परिचय हांव ऑडियन्सा दिवं इश्ट पावता. हांगेल अन्नाल नाव सुरेश शेणै आणि अम्माल नाव विद्यावती शेणै म्हणून. हांगेल गांव कारकळा आणि हांगेल आर्टिकलशिप CA नित्यानंद प्रभू अँड कंपनींतू केल्लेलो आसा. सो हांगेल एक व्हड अचिवमेंट कसन म्हणल्यार हांगेल 3 लेवल्स ऑफ CA वरे पुरा लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट अंतू केल्लेलो आसा, विच इज अ बिग अचिवमेंट सविता. सो कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आणि हे मात्र नाही, वरलेले अकॅडमिकली वरे हानी मस्त ब्राईट स्टुडंट हानी मॅथ्स टॅलेंट सर्च एक्झाम अंतू नॅशनल लेवल अंतू 11th रँक वरे काढलेलो आसा. सो हांकां फर्स्ट प्रथम जावन निमगूच क्वेश्चन कसन म्हळ्यार तुमगेल रिजल्ट तुम्ही फर्स्ट पळयलेल की जो तुमगेल आनमन पळयलेल की कशी तुमकां रिजल्ट पळयल का ते कशी फील जाल्ला? हांव एक्चुअली म्हगेल आर्टिकलशिप कंप्लीट जायनी, सो हांव रिजल्ट पळयतना ऑफिसांतू आशिल्ली. हांव रिजल्ट आयले म्हण कळकूल म्हगेले एक कलिग आपयला आनी ओट्टू पळयला आमी. भयंकर आशिल्ले देवलना उडगस काणू सबमीट बटन प्रेस केलें. दोन्ही प्लस पास आशिल्ले. पळोवन मस्त खुशी जालें. मागीर फस्टाक अम्मा कॉल केला, अन्ना कॉल केले. मागीर पुरो जाण ऑफिसांत कंग्रॅच्युलेट केली ती. सो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट. सो पुरा जनाक आमगेल पशी चड वरलेल जनाक मस्त खुशी जाता. त्या पळोवन आमकां आनी खुशी जाता. हांगा जनाक खुशी पळयता. सो तुमगेल हे जर्नींतू मस्त जन आसताचे आमकां वेल विशर्स प्रोत्साहक जावन पुरा. सो कोणाले एकलेले नाव काडका जाल्यार तुमकां मस्त हेल्प करून मोटिवेट केलेले तशी कोणी आसाव तुमगेल ह्या जर्नींतू? आमगेल फॅमिलींतू मस्त CA केलेले जाण आसा. सो आमगेल फॅमिलींतू म्हाका मस्त सपोर्ट मेळ्ळा. म्हगेल पेरंट्स जावन अशें म्हगेल मामा CA. हांव मामाल अंडर CA केलेलो आर्टिकलशिप म्हगेले. सो म्हगेल मामा म्हूण सांगीत हांव म्हळ्यार थ्रू आउट द जर्नी असं म्हाका गायड केलेलें. सो आतां तुमी फर्स्ट अटेम्प्टर केला पुरा वय. सो युजली आमकां इंटरमिडिएट जाली का आर्टिकलशिप जॉईन जेवू आसता. युजली फर्स्ट अटेम्प्ट केलेले त्यांनी तांकां 2 ऑप्शन आसता. व्हड कंपनीज बिग 4 वच्चे जो आर्टिकलशिप हांगा गांवांत करयत. सो तुमी बिग 4 पुरा वच्ची थॉट्स आशिल की जो तुमी गांवांतू करची म्हणून लेखिल्ले आर्टिकलशिप? हांव गांवांतू करया म्हूण लेखिल्लें. त्या म्हळ्यार CA जाल्या नंतर आमकां पुरा फिल्डाचे बेसीक आयडिया आसता. ते आमकां मिड सायज फॉर्मा मेळटा. बिग 4 गेल्यार आमकां एक स्ट्रिमांतू मस्त इन डेप्थ मेळटा. सो म्हाका पुरा जे बगेचे गोत आसता म्हण आशिल्लें. सो हांव मिड सायज फॉर्मा जॉईन केलें. ओके. सो तुमकां आतां आर्टिकलशिप हांगा केलेले निमित्त तुमकां CA फायनल एक्झामांतू कशी हेल्प जाल्ला आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स? आर्टिकलशिप आमकां म्हळ्यार मस्त फिल्ड म्हाका वर्क करूंक मेळ्ळा. पर्टिक्युलरली डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट टॅक्स चड मेळ्ळें. सो त्या म्हाका एक्झाम मस्त हेल्प जालें. म्हणजे त्या सब्जेक्ट एज अ होल म्हाका इंट्रस्टिंग म्हणून दिसलें. आनी मस्त एफर्ट घालता म्हणून आशिल्लें हांव आदित्यान म्हाका प्रॅक्टिकली केलें न्ही त्या पुरा इजिली अर्थ जाता आशिल्लें. सो तुमकां आतां आर्टिकलशिपा खंयची तुमी फील्ड शिकता की त्या तुमकां एक्चुअली एक्झामा मस्त सुलभ जाता? मस्त सुलभ जाता. सो वरलेल सब्जेक्ट्स तुमकां आतां केलो पुरा लॉ पुरा तशी एक्सपोजर मेळनासना आमकां युजली मिड सायज फर्मांतू. सो तसल सब्जेक्ट्स तुमी कशी टॅकल केली? ताजी स्टडी स्ट्रॅटेजी विंगड आशिल्ली की तुमगेला? हांव वय म्हळ्यार म्हाका केलो सब्जेक्ट टफ म्हूण दिसला ताका हांव चड टायमा लॉट केला. टॅक्स आनी म्हाका कोर नाशिल्ली मागीर ताका हांव तितले टायमा लॉट केलें. इनडायरेक्ट टॅक्स स्पेशली. मागीर हांव थियरी सब्जेक्ट्स पुराचे एंडा दवरलेले. म्हळ्यार ते फस्ट क्लासीस पळयले रिवायज करता पुरा विसरलें. सो हांव ते पुरा एंडाक दवरलेले. लॉ ऑडिट तसल पुरा एक एक्झाम लागीं येताना 1-2 म्हयने आसतना स्टार्ट केलेलें तसलें. ओके. सो आतां फर्स्ट अटेम्प्टर जेवच्याक पळय कोचिंग घेवका घेना म्हूण पुरा जनांक मिक्स्ड ओपिनियन्स आसता. सो तुमी कोचिंग घेतील की जो तुमी सेल्फ स्टडी केलेल की? केलो सब्जेक्ट्स हांव घेतला कोचिंग. मागीर हांव म्हळ्यार थियरी आनी परत रिविजन व्हिडिओ रेफर केले. टॅक्स तसले सब्जेक्टाक रिविजन व्हिडिओज FR SFM कॉस्टिंग ताका पुरा क्लासेस पळयल घेतले. सो क्लासेस म्हळ्यार हांताय 2 नमुने. ऑनलायन क्लासेस घेवेत जो ऑफलायन आमी फिजिकली क्लासा वचत. फिजिकली क्लासा वच म्हळ्यार उपास आमी ट्रॅव्हल पुरा करका टायम वेस्ट जाता थंय. सो तुमी ऑनलायन घेतील की फिजिकल क्लासेस? ऑनलायन घेतले. ताच कन्विनियंट जाता. म्हळ्यार ट्रॅव्हल आनी कस्टम सगळें वणकीचे पुरा रिड्यूस करच्याक ऑनलायन घेतले. सो आतां आमकां एक्झामा वेळार युजली 6 मंथ्स एक स्टडी लीव म्हणून मेळटा. तुमकां 6 मंथ्स मेळ्ळेल की कशी वतना? बट त्या स्टडी लिवांतू तुमगेले एक दिनचर्या
कशी असतात स्टडी टाइम कशी अलॉट केलेली तुम्ही? मागीर म्हळ्यार हांव डे इतले कसं म्हळ्यार इतले सब्जेक्ट्स आहात इतले डेज म्हण फर्स्ट काय अलॉट कोन्न दवरलेले म्हळ्यार हांव सांगेल म्हणजे टफ आशिल्ला केजी 2 राउंड रिविजन दवरलो वरलेला 1 राउंड तशें दवर न्हू आनी कसान म्हळ्यार मुगेल कसं म्हळ्यार दिसा इतली घंटे वाजू का म्हण ना म्हाका बट इतले टॉपिक्स कवर करूं तशें दवरलें मुगेल टार्गेट हांव आनी 7 hours स्लीप केन्ना घेत आशिल्ली म्हळ्यार आमगेल डे रिचार्ज जावन आसता जाल्यार नायट आमगेले स्लीप सामा आसता सो ओवरऑल तशीच मुगेल आनी केलो परत प्लान्स हांव घाल्लेले जे की हाकट ताकट जाला बट ओवरऑल अशी आशिल्ली म्हळ्यार कंट्रोल आशिल्ली म्हाका टायम दवरलेले सो एक मी एनर्जी आसका म्हळ्यार समज न्हिदोका आनी समज खाण जेवण करका फर्स्ट आणि अवर्स मॅटर जायना सांगील म्हणजे टॉपिक्स आम्ही कितले कव्हर करका म्हण लेखला त्या कव्हर केल्यार इम्पॉर्टंट सो अनेक इतले पुरा वाजून जल्मगिरी येवची इम्पॉर्टंट त्या एग्जाम टाइम सो आमकां एक एग्जाम आनी अनेक एग्जाम दिवस मेळची बरी 1-1.5 दिवस सो त्या 1.5 दिवसान तू फुल स्ट्रेस फील जाता आनी तितले कव्हर करू वास्ट आसा आमगेल सिलेबस त्या कव्हर करूक मस्त कष्ट जाता सो त्या 1.5 दिवस तुम्ही कशी मॅनेज केलं? फर्स्ट ऑफ ऑल ते 1.5 days कसं वाजू का म्हण फर्स्ट डिसायड करनासका आनी ते खंयची ऑर्डर वाजता म्हणजे मस्त इम्पॉर्टंट जाता म्हळ्यार हांव कसं केलें म्हळ्यार म्हाका मस्त कन्विनियंट खंयचे टॉपिक्स समज गोत आशिल्ले त्या परत फर्स्ट वाजले समज गोत ते लास्ट मिनिटाक वयर पळोवन संपली सो दॅट म्हाका गोत आशिल्लें म्हळ्यार आमकां 100 मार्क्स तूं पुरा गोत आसका म्हण ना सो गोत आशिल्लें लायक कोन्न बरो न्हू गोत ना तिला नेक्स्ट प्रेफरन्स दिवन त्या ऑर्डर वाजलेले तशी हांव एग्जाम बरयता आनी तांच्या ऑर्डर बरयलेले सो प्रायोरिटायज करका प्रायोरिटायज आणि कसं नाही तुम्ही 1.5 days वाजून जाल त्या 3 hours तुम्ही बरे न्ही जाल्यार पुरा आम्ही शिकिले वेस्ट जाता करेक्ट सो त्या 3 hours तुम्ही कशी पेपर अटेम्प्ट केलात आमकां पळेल का ते पुरा 100 मार्क्स डेफिनेटली गोत आसना कोणाकय सो तेदन तुमकां गोतना तील क्वेश्चन आयला तेदन तुम्ही त्या कशी फेस केली? आमगेल सरांनी फर्स्ट सांगून दवरला तुमकां 100 म्हळ्यार कितले की म्हाका गोत नाशिल्ले येवन आसता मेंटली प्रिपेर जाता फर्स्ट ऑफ ऑल गोत नासल्यार व्हड न्ही म्हाका पुरा बरो का म्हण ना म्हण फर्स्ट मायंड सेट करून आसता आनी म्हाका कसं गोत आसता थंय देखून स्टार्ट केलें हांव फर्स्ट डिसायड केलें खंयच्या ऑर्डर क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करता म्हण समज गोत आशिल्ले फर्स्ट अटेम्प्ट करून मागीर तांचे ऑर्डर केलेले मागीर चिके बरोच चड कळटा लास्ट म्हणटा गोत नातील बरें बरोच चिके आयडिया मेळटा तशें केल्यार सो अनेक आमकां आमगेल जनरेशनाक एस्पेशली हे सोशल मीडिया पुरा मस्त आसा डिस्ट्रॅक्शन्स इंस्टाग्राम स्क्रोल करचे पुरा सो तुम्ही सोशल मीडियात ऍक्टिव्ह आशिल्ली की जो तुम्ही ते अवॉइड केलेलं तुमगेल ओपिनियन कशी? म्हळ्यार पर्सनली म्हाका सोशल मीडिया म्हळ्यार तितली डिस्ट्रॅक्शन ना आनी हांव क्लासेस आनी मोबायलान तर पळत न्ही तशी हांव कसं न्ही अवॉइड करता ट्राय करनी दोन्ही मॅनेज करूं जाल्लें म्हळ्यार कंट्रोलार यूज केल्यार तितले प्रॉब्लेम जायना मनशाक खंयचे अनइन्स्टॉल म्हाका ते पुरो दोन हॅबिट ना अनइन्स्टॉल करचे म्हळ्यार कंट्रोलार यूज करता आमगेल कंट्रोलर असल्यार डिस्ट्रॅक्शन जायना ताका सो आतां तुमगेला पुरा गोल तुम्ही मस्त कसं ना सेट केला अशी पुरा प्लॅन्ड आसा सो आतां फ्युचराक तुमगेले नेक्स्ट प्लॅन्स कसं ना आफ्टर CA हांव जॉब जॉईन करूया म्हण लेखला सो म्हाका इनडायरेक्ट टॅक्स पर्टिक्युलरली तांत करियर डेव्हलप करूया म्हण आसता बट विंगड ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार पळयत हांव पर्सनली विंगड कसने गोल्स आसकी अदर दॅन CA विंगड कसने परस्यू करता कसने ना हांव म्हळ्यार CA करता आनी कसं पुरा मोमेंट्स मिस केला त्या परत लीव करता एक्सपिरियन्स करता म्हणून सो आमी मिस केल्यारय व्हड ना CA एग्जाम जाल मागीर वापस पुरा एन्जॉय करया सो आतां आमगेल जुनियर्स पुरा मस्त CA करता म्हणून तांकां एक 3 टिप्स कसने तुमगेले आसल्यार तांकां ओके एक आमी CA कोर्स घेतरी कॉर्नर क्लासेस घेवका त्या फर्स्ट रिसर्च कोण आसका इथे म्हळ्यार आमी घेतली सांगेल कवरेज लायक ना ज्या बद्दल आनी कसं इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एग्जाम टायमार रिविजन घेता पळय तांगेल क्लासेस घेतले लायक त्या परत पळोवन फर्स्ट रिसर्च कोण घेवका आनी कसं म्हळ्यार एक आमी कोर्साक स्टार्ट केलें म्हण जाल्यार 100% कमिटमेंट दिवका ताका मागीर रिग्रेट अशें ना हांव तशें करता आशिल्लें अशें करता आशिल्लें म्हणून आनी एक हेल्थ मेंटेन करता इथे म्हळ्यार आमी पुरा हेल्थ सोण तशी वाजिल्यार ताजे इफेक्ट एक ना एक दीस आसता सो रेग्युलरली एक्सरसाइज करची की मेडिटेट करची की ह्या केन्ना आसता आनी स्लीप टायम बरें सो एक तांणी फर्स्ट रिसर्च करका फुडें करची करेक्ट प्लॅन करका कोणाला कोचिंग घेवका खंयची क्लासेस म्हण आनी कमिटमेंट तुमी म्हणजे एक पाटी कोर्स एंटर जाल मागीर इट्स लायक तुमी कमीट केला हांव हें करता म्हण सो त्या डेडिकेशन आसता तांकां करेक्ट आनी एक हेल्थ तुमी सांगिल्लें मस्त इम्पॉर्टंट हेल्थ आनी स्लीप आमकां आमी त्या करेक्ट पळोवन घेवका
सो आतां ऍक्च्युली CA एक नवे कोर्स येतस हे अटेम्प्ट अदुकून न्यू स्कीम म्हूण आयला सो ताजे बग्गे तुमकां कसन एक शेअर करता जाल्यार हे न्यू स्कीम कशें आसता फुडली स्कीम आनी हाका कसो डिफरन्स कसो नाशिल्लो पूर्ण सब्जेक्ट फुडली स्कीम आमकां 8 सब्जेक्ट एग्जाम हॉल वचून बरोवचे आशिल्ले आतां ताजे बदला सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स जाला आमी स पेपर्स तेजेशन बरयले जाल्ला हे सेल्फ बेस्ड आमकां केन्ना जाय तेन्ना बरोयत आमी सो ताका सेपरेट जावन प्रिपेर आतां आमकां कशें जाता फुडें पुरा सब्जेक्ट ओटू वाजूका आमी ताका टायम अलॉट करचें म्हण सांगची की एक वजेतान सेकेंड टायम त्याच वजेतान विसरनात तशिल्लें बट त्या ऑप्शन आशिल्लें न्ही ताका त्या पेपर करेक्ट वाजून ताजे दिले जालें ते 1 by 1 करचे ऑप्शन आसा आनी वरल्याल वरयत एग्जाम टायम स पेपर प्रिपेर केला पुरो आर्टिकलशीप परत 2.5-3 आशिल्ले आतां 2 जाला सो आमकां एक्चुअली प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स इतली पावता त्यावर एक लायक एडवांटेज जाला आमगे टायम ते सेव जाला 6 months की 1 year सो ऍक्च्युली तांणी थोडे बेटर करू ट्राय केलो न्यू स्कीम म्हण येता खरें सो फर्स्ट अटेम्प्टान तूं क्लियर करचे एक सान विषय न्ही सो तुमकां आनी तुमगे फॅमिलीक फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू आज आमगेलो टू हांग येवन तुगेले एक्सपिरियन्स जर्नी शेअर केलेला का आणि आय थिंक मस्त स्टुडंट्सा मोटिवेशन मेळटा की फर्स्ट अटेम्प्टारी गॅरंटी CA जो मस्त चान्सेस आसता म्हणून नातल्या युजली पुरो जन लेखताची CA म्हणा मस्त अटेम्प्ट घेता मस्त टायम घेता म्हणून सो तांकां मोटिवेशन जावन तूं आजी तांकां टिप्स दिलेल्या आमगे स्टुडियो येवन धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका एक अपॉर्च्युनिटी दिलेल्या मस्त थँक्स विश्व कोंकणी यूट्यूब वीक्षक वर्गांक आयची कार्यक्रमांत भागवहिसेल्याक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आयची कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता